जमीन हडप प्रकरणात मास्टर माइंड सलीम दोड्डा मणी हाका निमणो मडगांव पुलिसांनी अटक केली। 8 मे सावन हो दुबावीत फरार आशिल्लो। राजदीप मोहम्मद आणि इलियास हाणें मडगांव प्रथम वर्ग न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो। मडगांवचो वेपारी मुसा मोहम्मद हांचे 2 भूखंड सलीम आणि राजदीप कुंडयकर हांच्यांनी बनावटी पॉवर ऑफ एटर्नी तयार करून विकिल्ली। ह्या संदर्भात मुसा मोहम्मद मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्ली। फाटले कितलेशेच दीस जाले पुलीस ह्या दुबाविताक सोदताले, उपरांत ट्रेस करून ह्या आरोप्याक अटक केल्या अशी माहिती मडगांव पुलिसांनी दिली। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। आयज मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर आमचो एक आरोपी आशिल्लो जो लँड ग्रॅबिंग केसीन आमी केस रजिस्टर केल्ली मडगांव टाउनार। त्याच्या नांव सलीम दोड्डा मणी। तो हाचे 40 जाले एब्सकॉन्डिंग आशिल्लो। तेची एंटिसिपेटरी बेल सुद्दां आमच्या सेशन कोर्टान रिजेक्ट जाली। म्हणून तेजे खूब एफर्ट्स केले ताका ट्रेस करपाक लागून। ताच्या उपरांत आमकां आयज कन्फर्म इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की तो चंद्रावाडा देशान भोंवता म्हणून असो गाडयेन तेजी एक CRV गाडी आसा। अकॉर्डिंगली म्हाजे स्टाफ आनी आमी सगळे गेले। मागीर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून तो एक होंडा CRV गाडी आशिल्ली तेगेली 3993 ही गाडी ताका ट्रेस केलो आमी आनी ताका धरलो अलॉंग विथ द व्हेकल। आनी मागीर ताका पुलिसान हाडला आमी सद्या आमी ताका त्या केसीन अरेस्ट केला आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा।